गायन घेऊया A28 पेज नंबर 14 A28. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो फ्रांसिस्को दा सिल्वा हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता फेर्नांडीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात म्युरियल फेर्नांडीस, जुलिया रॉड्रिगीस आनी जॉन डिक्रूज. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच सांताना वालीस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमी बागयोंत इनास दे लॉयला हाची परब मनयता. कितें भाशेन आमची जेजुईत संस्था जी आसा ती ताणें घडलोली. जेजुईत संस्था आमच्या गोंयांत जायतो बरो वावर करता आनी कितें भाशेन आमकां भावार्थ सुरवातेक मेळूंक आनी तो वाडूंक ही संस्था जायती वावुरल्या. तर हे संस्थेचे जेजुईत संस्थेचे जे सगळे वांगडी आमच्या गोंयांत वावर करतात तांचे पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सावे आसो. मोगाळ बाबा बिनो आस्किरीत भाशेन सांगला ते भाशेन जेजुईत संस्थेचो स्थापनार बागयोंत इनास दे लॉयलाची परब आमी समरुमतना जेजू खातीर आपलो जीव ताणें खरी बरी सगळे देवाचें उतर पुरगटूंक आनी तें अदीकान अदीक आपल्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आपले संस्थेकूच न्हय पूण आपल्या जिवितान खासगी जिवितान तो वावुरलो. एके भाशेन आख्खो म्हयनोभर ह्याच जेजू सांगाता तो कशे तरेन आपलें जिवीत मांडून हाडटलो आनी कशे तरेन आमी आमच्याच ओत्मीक वाटेन वाड करतले. ही जर्नी स्पिरिच्युअल जर्नी आमी म्हणटा इग्नेशन आमी स्पिरिच्युअलिटी करता आसतना कितें भाशेन ते आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक जेजूक गोवाय कशें जावंक आपल्या वांगड्यांक सगल्यांक भागीदार जितले आसले संस्थेचे तांकां ताणें ही शिकवण दिली. आमी दर दिसाक जेजूची पाटलावदारां कशीं संवसारांत जियेतना अदीक आमी फोडवोन जावंक आमकां देवाचें उतर दर दिसाक मेळटा तेन्ना तें आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. पवित्र रितीन फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार आनी तुमकां बाबा भयणो मनान चिंतून तोंडांनी सारून वायट धरणान बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तुरवे बाप आसत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा सासणाच्या देवा सोडवणीच्या कामात जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक ओदीक व्हडतो मान जोडूंक तुवें भाग्यून तिनासाक सगळे सोक्तेन वावरूंक आपयलोय ताची शिकोण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झूज झुजूंक आनी स्वर्गांत ताच्या सांगाता जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां फावो कोर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप कोटा म्हजें आख्ख्या देसांत झगड्यांचो आनी बेदांचो मनीस जावंक आवय गे म्हजे तुवें म्हाका जल्म दिलाय तांकां हांवें उशणें दिवंक ना उदारूय तांचें घेवंक ना तर तीं सगलीं म्हाका शिरापतात तुजीं उतरां म्हाका पावतालीं तेन्ना हांव तीं आशेन गिरासतालों तुजें उतर जाल्लें म्हजें दादोसपण म्हज्या काळजाचो संतोश कित्याक सोरेस्परा दोलबाराच्या देवा म्हाका तुजें नांव घाला अधर्मी मनशाच्या सांगाता हांव बसूंक ना तांचे बरोबर हांव मिरवूंक ना तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालों कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटाळ्यान बोल्लोय म्हजेर सदांच कोश्ट कित्याक म्हजे गाय कित्याक बरे जायनात तांकां ओक्ताचो गूण कित्याक पडना फटयतल्या वाळा परी आनी फसयतल्या उदका भाशेन तूं म्हजे ताय वागूंक सोदताय हाका सोरेस्परान असो जबाब दिलो तूं परतून येयशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो पोलकी न्हय पूण मोलाचीं उतरां उलोयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलोय तीं तुजेशी परतून येतलीं पूण तूं तांचेशी परतून वचूं नाका हे परजे विरुद्ध हांव तुका पितूळची गोट वणोत करतलो तीं तुजेर आड झुजतलीं पूण तुजेर जोयत व्हरची नात कित्याक तुका राखूंक आनी सोडोवंक हांव तुजें सोबें आसा अशें उलयता तो सर्वेस्पर खोट्या मनशांच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलो जबरदस्ती करतल्यांच्या चोपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलो देवाचें उतर हें देवाचे बरोडकार आमचो जबाब जातलो म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो परतून म्हणुया म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या म्हाका इजा दितल्यांच्या चोपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाटाय वायट करतल्यांच्या हातांतलो
म्हाका तूं निवार. रोगताक ताणलेल्यांचो घासांतलो म्हाका तूं सोडय. जबाब: म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक त्या दोड्याक रावतात. बळीश मनीस म्हजे विरुद्ध पेंडें करून उप्रासतात. पूण हांवें कसलीच चूक करूंक ना सोरेस्परा, हांवें पातक करूंक ना. जबाब: म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोळ, तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा, तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं, म्हाका पाव देवा. म्हज्या शत्रूंचेर म्हाका जैत मेळूं दी. जबाब: म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. हांव मुगेलो तुजें बोळ वाकाणटा दर सकाळीं. तुजें मोगाचें किर्तन गायता, कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो. म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब: म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालाय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोळ देवा, तुज्या मानाक स्तोत्रां गायता. तूं देवा म्हजो किल्लो, म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब: म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे ताचे बरी चलताले आनी ताणें वडून तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजे सोरी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी आनचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेश करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावन नजो. जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावन नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटले, ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण पातशाय दुसऱ्या पातशायांचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन वो 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाचो फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना जाल्यार तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानी मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आज आमकां एका जेजुईत स्थापनार अशें आमी म्हणटा ताका, पूण एक व्हड बाग्योंत इनास लॉयला हो यादनीक आनी किरीत भाशेन ह्या संस्थेचो घडणार ताची परब आज आमी समरमता. आनी आपल्या जिवितान किरीत भाशेन ताणें हो ब्रीद घेतलो, आद मायोरेम देई ग्लोरियम, म्हणजे फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, देवाची मोहिमा सगळ्या म्हज्या कामांत उतरांनी आनी वावरान ही जावची. आपल्या जिवितान देवाची मोहिमा ताणें सोदली. आपूण जेन्ना पिडेंत आसलो, झुजाद मोडान तो जखमी जालो आनी पिडेंत आसलो तेन्ना सगळ्या भाग्यवंतांचें जिवीत आपल्या जिवितान ताणें नियाळलें. आनी बरे तरेन ह्या भाग्यवंतांचें जिवीत नियाळल्या उपरांत देवाच्या उतराचेर आपलें लक्ष घातलें. ज्या देवाच्या उतरांत आपल्याक बोड मेळ्ळें, जी मोतयां ताका मेळ्ळी, ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आपल्या जिवितान ती पाडूंक तो वावुरलो. दिसपोटी आपल्याकूच सेवक कसो ताणें खाली केलो. इतलेंच न्हय, उत्मीक वाड जावची म्हणून दर एकल्या आपल्या संस्थेच्या वांगडाक स्पिरिच्युअल जर्नी, इग्निशन स्पिरिच्युअलिटी करता आसतना तांणी 40 दीस पर्यंत एकांताय करची आनी अशें आपली उत्मीक वाड करची हो ताचो हावेस आसलो. आनी आपले संस्थेक ताणें भावा भयणीनो बरे नेम कायदे दिले. इतलें की तांचे वडिलांक, संस्थेच्या वडिलांक ब्लॅक पोप अशें म्हणटाले, कित्याक आपल्या जिवितान खरेंच कट्टरपंथी अशें आमी म्हणटा, ते खरेंच आपल्या जिवितान उदीक आनी उदीक देवाचें उतर सगळे खोरायेन पाडटाले. भाव भयणीनो, हे संस्थेच्या वांगड्यान आपल्यान आज जेजू सांगता ती उतरां आपल्या जिवितान पाळ्ळी. सगळ्यांचो सेवक जावंक तो वावुरलो आनी ताचे उद्देशी ताच्या उतरांनी आमकां आमच्या गोंयांत एक भाग्यवंत मेळ्ळो, सान फ्रांसीस सावेर. भाग्यवंत इनास लॉयलाची उतरां ताका, सगलो संवसार तूं जिखत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो तुका फायदो वो कसलो तुका इनाम. भाव भयणीन, ही उतरां आयकून भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान आपलेंय जिवीत बदल्लें. आमच्या जिवितांत जायते फावटी देव घडीक सगल्यो वस्तू वांकड्यो आसात त्यो बरे तरेन शिस्त मांडावडीन सांबाळूंक आमकां आदार दिता. भाग्यवंत इनास लॉयल आज पवित्र सभेचो एक खांबो कसो आमी मानून घेता, कित्याक हे संस्थे वरवीं जायते आमकां भाग्यवंत मनीस फावो जाले. हे संस्थेचे वांगडी जायते भाग्यवंत जावंक पावले. कित्याक जाय? कित्याक देवाच्या उतराक ताणें पयलें म्हत्व दिलें. हे देवाचें उतर आपल्या जिवितान ते जिवंक वावुरले. देवाच्या उतरा प्रमाणे आपणाकूच तांणी खालती केले. देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिविताचे अंतस्करणाची चवकशी दर दिसाक ते करूंक वावुरले आनी जिवितान नवसरणी हाडली. जेजूक चिकटून रावले. सगळ्यांत म्हत्वाचें तें जावन आसा देवाची मोहिमा दर दिसाक आपल्या जिविताच्या घोडिता वरवीं, कोरन्या वरवीं आनी उतरांतल्यान ते परगटूंक पावले. आमकां हे भाग्यवंताची कृपा मागुया. दर दिसाक आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान करूंक, देवाचें उतर माणका मोतयां परी आमी तें सांबाळूंक आनी तें जिवितान पाडूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड हे मिसान मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43.
मोशा भाऊ भयणी मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या राखे पोवी सोबेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेची जोर करून तुवें आमकां दिल्याय. भाग्यो तिनासाच्या परबे दिसा ते आमी तुका समर्पिता आनी ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर काडयेन सोत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सवे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुजेच देण्याचो मुकूट. प्रितुमेत तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणे आमच्या अस्कोतायेक धीर आनी घोटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणे. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो. आमच्या मोहिमेवंत बाबा खातीर आमी तुका दिनवासताना आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुता भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीय तुका सोयसोय, सर्वेस्वराचे नामे येता ताका सोय. ओ स्वर्गीय तुका सोयसोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट por गोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक,
सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनू शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पूर चोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेक तांतर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आत्मिक कुमयाव खातीर माग.
सोमी म्हणटा संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां तो पेटलोलो पळोवंक मोशें काळीज अंतरेकून अंतरेकता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यूं तिनासाक तुजे पवित्र सुबेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलोलें देण्या खातीर तुका दिनवासूक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेताव ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस ओदीक घोटाय दिवं. ताच्या बोडान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच ओदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गांत सासणाच्या सासणाक तुजे मोहिमेचें किर्तोर गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बरोबर नवेनाचे मागणे. शाश्वत आदराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांय लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचलिली आसरे आनी बरवंशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगा पासत जेसू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. इलो देखून म्हाका ताची काकृती हो विस्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सालवसाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयून पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण मोसत म्हूण. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजेता. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोणांच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका हे माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक मोशे देवाक. आमीन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदैवान सदव जापू जेसू. शाश्वत आदराची माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदैवान सदव जापू जेसू. शाश्वत आदराची माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचिताय सा उस्त्र्यामध्ये दुसदैवान सदव जापू जेसू. भाग्यवंती मरे आदादी अदृष्टांक सापडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयल्ल्या वस्तुऱ्या पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आशिर्वाद. तुका केले आमचो आश्रय सायबिनी आदार दिनार गोरसांत प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. थोडो वेळ उगी रावन जी कोण पिडेंत आसात बकरून आमच्या घोराब्यांत आमच्या शेजाऱ्याक तांणी मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करुया.
आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आनी सोद आनी संवसार रोज सोम्या म्हजे मागणे आयक. आनी म्हजे हृदय तुजे सुरशी सोम्या आसूं तुमचे सवें. आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी उनोदवून आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरयेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतले आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोडटून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासू चलयता सासणाच्या ससनांक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. आमेन. पांयां घेवया T37 पेज नंबर 219 T37.